म्हापशा आयतारा जाल्ले हिट अँड रन अपघातात मुबारक ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात दुबावित स्वप्नील चौगुलेक पुलिशेन बेळगांवच्यान अटक केली. ह्या अटक केल्ल्या दुबाविताचेर कडक कारवाय करची आनी मुबारक हाच्या फॅमिलीक न्याय दिवचो अशी मागणी युसूफ खान हांणी केल्या. कुडचडे ते काले दनपारच्या 2 वरांचेर येवपी कदंबा बस येनाशिल्ल्यान प्रवाशांची सामकीच गैरसोय जाल्ली आसा. आंबे उदक तशेंच काले वाठारांतल्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. तांकां येवपा वचपाक बस नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक लेगीत शाळेंत वचपाक कळाव जाता. केन्ना केन्ना तांकां शाळाय चुकोवची पडटा. देखून पालकांनी खर नाराजी उक्तायल्या. मुड्डेमूळच्या बस स्टॉपावेल्यान आंबे उदक सावड्डे येतले जाल्यार तांकां 4 किलोमीटर चलत येवचें पडटा. प्रशासनातून लक्ष घालून ही कदंबा बस सेवा नेमान सुरू करपाची मागणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तशेंच थळाव्यांनी केल्या. दक्षिण गोयचे खासदार पयले फावट संसदेत उलोवन गोयच्या पर्यावरण राखपाक कोशाच्या विरोधात आवाज काडिल्ल्यान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताची तोखणाय केली. तशेंच म्हादयचे बाबतींत कर्नाटकाचें मत विचारल्यार गोयच्यान कर्नाटकात येवपी बेकायदेशीर सोऱ्याचेर आदी बंदी घालात. तशेंच तमनार प्रकल्प अभयारण्यातल्यान व्हरून सरकार पर्यावरणाचो इबाड करपाक सोदता अशें कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंय सरकाराक सल्लो दिल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. पावसाच्या तडाख्यात वावटी कुडचिरे वाठारांत रस्ते कुशीक पालसणां कोसळत आसात. ताका लागून वाठादेव कुडचिरे रस्तो येरादारीक सामकोच धोक्याचो जाल्लो आसा. कांय कडेन हो रस्तो खचला लेगीत. देखून ह्या रस्त्यार यो वच करप्यांनी सावधगिरी बाळगुची असो सल्लो प्रशासनान दिला. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचो न्हय ह्या विरोधात वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी कांय समाज वावुरप्यांनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक सनबर्नाच्या विरोधात निवेदन दिलें. सनबर्न सारकिल्ले ड्रग्स कल्चरांतल्यान आमकां दक्षिण गोंयचें पर्यटन प्रमोट करपाचें ना अशें चिंचोळणेचे पंच गोमसान म्हणलें. मुंबईच्या नौदळ डॉकयार्डात दुरुस्ती खातीर आयिल्ल्या INS
ब्रह्मपुत्राय झुजा बोटीक उजो लागलो. सध्या ती एके वटेन लवणिल्ली आसा. हेर बोटींच्या मजतीन हो उजो रोखडोच पालयलो. देखून परिस्थिती बेगोबेग नियंत्रणात हाडपाक मजत जाली. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मांद्रे गावात आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरलां. सुमार 30 ते 35 शेतकाऱ्यांचे लुकसाण जालां. हे विशीं मांद्रेच्या सरपंचान तांची समस्या जाणून घेतली आनी सरकार तशेंच पंचायती तर्फे लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासनूय दिलें. तेवीस जुलै हो भारतीय प्रसारण दीस म्हणून मनयतात. 1923 वर्सा रेडिओ क्लब ऑफ मुंबईचे पयले प्रसारण जाल्लें. मात 1927 ह्या कंपनीची स्थापना जाल्ली तेन्ना सावन हो दीस राष्ट्रीय प्रसारण दीस म्हणून मनोवपाक लागले. हो दीस रेडिओ सारखे प्रसारण माध्यमांच्या मुखेल भूमिकेचो सन्मान करता. त्या काळार अशा माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन वेगवेगळ्यो बऱ्यो वायट गजाली विशींची योग्य म्हायती तशेंच जागृताय करपा खातीर ह्या माध्यमाचो उपेग जातालो. आयच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात ह्या माध्यमांनी जाल्ली उदरगत ही उल्लेखनीय आसा. वैयक्तीक पदक मेळोवपी शूटिंगांत पयले भारतीय अभिनव बिंद्रा हांकां आंतरराष्ट्रीय समिती वतीन ताचो सर्वोच्च पुरस्कार ऑलिंपिक ऑर्डर जाहीर जाला. हो पुरस्कार मेळपी ते पयले भारतीय. 10 ऑगस्टाक पॅरिसांत तो भेटयतले. बिंद्रा हांकां 2008च्या बीजिंग ऑलिंपिक्सांत 10 मीटर रायफल शूटिंगांत भांगरा पदक मेळिल्लें. पणजेच्या फास्ट स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस न्यायालयान बलात्कारांचो पिडितांक फुडल्या एका म्हयन्या भितर 2 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाचो निर्देश दिला. तशेंच ही प्रकरणां जिल्लोधिकाऱ्या कडेन धाडपाचोय निर्देश दिल्लो आसा. वैजकी उपचार चौकशी आनी सुनावणींतल्यान अशा पिडितांक मानसीक तशेंच शारिरीक ट्रॉमा जाल्ल्याचें स्पश्ट चित्र न्यायालयाच्या निवाड्यान पळोवपाक मेळ्ळें.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज मंगळारा संसदेत मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचो अर्थसंकल्प सादर केलो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी फाटोफाट सादर केल्लो हो 7वो अर्थसंकल्प. सादर केल्ल्या 2024 अर्थसंकल्पात सुधारित कर व्यवस्था, MSME, अक्षय ऊर्जा, बायल, भुरगीं, शेतकार, तरणाट्यांच्या उदरगतीचेर भर दिल्लो आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्लो अर्थसंकल्प सामान्य मनशाक आदार दिवपा सारको आसा. अर्थसंकल्पांतल्यान तरणाटे आनी बायलांचे उदरगतीक चालना मेळटली. हो अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपाक मजत करतलो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. खोटी कागदपत्रां करून जमनी हातासपा विशीं आतां मेरेन आयिल्ल्या प्रकरणा संदर्भात निर्णय घेवपा खातीर खासा न्यायालय स्थापन करपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बोरये पुला खातीर एक्कूय घर मोडचे पडचे ना. शेतकारांची खाजन शेतां वांटोवपा खातीर सरकारान प्रयत्न सुरू केल्या म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें. बोरये पुला विशीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मिरशें जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे पत्रे उद्घाटना पयलींच हुबून गेल्ल्यान विरोधकांनी विधानसभेत आवाज काढलो. पालसणा कोसळप, रस्ते व्हांवून वचप आनी आतां सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे पत्रे व्हांवून वचप ह्या सगळ्याक MVRूच कसो कारणीभूत थारता हाचेर विरोधकांनी जाप मागली जाल्यार हाचेर मुख्यमंत्र्यान अहवाल मागयत अशें सांगलें. ह्या वर्सा पावस वारो चड आयला अशें म्हणीत सभापतीन विरोधकांक शांत करपाचो यत्न केलो.
गोंय हे भारतातले एकमेव राज्य आसा जंय पोर्तुगीज नागरी कोड लागू आसा, पूण गोंयची सुटका जावन 62 वर्सां जावनूय हो कोड अजूनय पोर्तुगीज भाशेंत आसा आनी गोंयांत लागू आशिल्ले ताचे वेगवेगळे भाग एकठांय उपलब्ध नात अशी खंत नामनेच्यो आदवोगाद आर्बर्टिना आल्मेदा हांणी गोमंतक टीव्हीक दिल्ले मुलाखतींत सांगलें. मुळगांव आनी शिरगांव वाठारांतल्या खण लिजांतल्यान घरां आनी देवळां भायर दवरपाचेर एकमत जाला. संबंदीत लीज होल्डरान घरां आनी देवळां वगळतले म्हणून सांगलां, पूण ही गजाल कोर्टांतल्यान जाल्यार बऱ्याक पडटली म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. लोकांचे वतीन सरकार कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करतले अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. आमदार चंद्रकांत शेटयेन हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. विदेश दौऱ्याचेर आपल्या ओएसटीन 1,04,00,000 रुपया मोडिल्ल्याचो आमदार कार्लोसाचो आरोप पुरायेन चुकीचो आसा. आपल्या ओएसटीन बर्लिन दौऱ्याचेर फकत 6.5 लाख रुपया मोडले. तेन्ना आमदारान 1,04,00,000चो एक तर हिशोब दिवचो नाजाल्यार आरोप तरी फाटीं घेवचो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत सांगलें. सरकार आपत्ती वेवस्थापना खातीर दर एका पंचायतीक 25,000 रुपया दिता. मात तो निधी खूब कमी पडटा. ह्या वर्सा तो निधी काय पंचायतींक मेळूंक ना. देखून हो निधी आतां पंचायतीन वाडोवन 1 लाख रुपया तरी करचो म्हणून शिवोलची आमदार डिलाय ललोबू हांणी सांगलें. गेले कितलेशेच दीस राज्यात पावसाचो धुमाकूळ चालूच आसा. सोमारा राती वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रस्ते, झाडां, पालसणां तशेंच लोकांची घरां कोसळपाचे प्रकार घडल्यात. इतलेंच न्हय जाल्यार पावस मोठो पडिल्ल्यान कुळागर तशेंच बागायतींनी उदक भरून बरेंच लुकसाण जालां.
सर्ती खातीर फामाद सांगेच्या गणेश उत्सव मंडळाची सर्ती खातीर बंपर इनामां जाहीर जाल्यात। ह्या सर्ती खातीर गणेश उत्सव मंडळान लोकांचे लक्ष सध्या ओढून घेतला। दवल्ले वाठारांत बांदिल्ल्या मैदानाची देखरेख सारकी जावंक नाशिल्ल्यान ताची अवतिकाय जाल्या। देखरेख करपा खातीर पंचायती कडेनूय निधी नाशिल्ल्यान तें मैदान सध्या बंदूच आसा। देखून सरकारान मैदानाची देखरेख करपा खातीर एक कर्मचारी नेमचो अशी मागणी नावेलचो आमदार उल्हास तुयेंकार हांणी विधानसभेच्या 0 अवरात केली। उटंगराच्या पावसात शेतपिकावळीचेर परिणाम जाल्ले शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले। साश्टी म्हालात पेड्ड्यार जाल्ल्या शेतांची पोवणी करपाक कृषी खात्यान वेगवेगळ्या पंचायतींनी पंगड धाडल्यात। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सुमार 30 ते 40 हेक्टर पिकावळीचें लुकसाण जाला। शेतकारांनी अर्ज करतकीच तांकां लुकसाण भरपाय दितले, तशेंच कृषी कार्ड नाशिल्ल्या शेतकाऱ्यांक लेगीत लुकसाण भरपाय दिवपाचो यत्न करतले, अशी माहिती साश्टीचे कृषी विभागीय अधिकारी शरीफ फुर्तादोन दिली। मडगांव घाऊक नुस्तें मार्केटा भायर थर्माकोलाच्या कोयराचो प्रश्न सुटून सुटना। थर्माकोलाचो कोयर एकठांय करपाक एक मनीस नेमला, तरी आसतना दिसान दीस थर्माकोलाच्या कोयरांच्यो राशी पातळत आसा। हो कोयर एकठांय करपाक एक सुवात निश्चित करून लेगीत कोण कानामनार घेना, ताका लागून मडगांव नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकारान तिडक उक्तायल्या। सुकतळी मोले राष्ट्रीय महामार्गाचेर सुमार 100 वयर कार्बनाच्यो पोतयो उडयल्यात। ह्या पोतयांतले सामान रानटी जनावरां हांगा थंय पसरयतात। ह्यो पोतयो जर लागसारच्या न्हंयेत गेल्यो जाल्यार उदक प्रदूषित जातलें, तशेंच मनशाच्या जिवाकूय हे धोक्याचें आसा। संबंधीत अधिकाऱ्यांनी हातूंत लक्ष घालून ह्यो पोतयो रस्त्यार उडोवपेचेर खर कारवाय करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा।